नुस्तें आयातीचेर बंदीन फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचो प्रश्न अर्दो सुट्टा. मात गोंयचें नुस्तें गोंयकारांक ताचें कितें? बरें नुस्तें जेटी वेल्यान आनी फॅक्टरींतल्यान भायले भायर एक्सपोर्ट. गोंयकारांच्या पानार आंध्र, तामिळनाडू, बंगालांतल्यान हाडिल्ले अमोनियाचो झेल आनी फॉर्मेलिनाचें नुस्तें. पळयात हो डाटा. 2005त 10% आशिल्लो नुस्त्याचो एक्सपोर्ट वाडत गेलो आनी 2007 वर्सा डबल जावन 20% पावलो. 2011त 44% जाल्यार 2012त तर गोंयचे 49% नुस्तें एक्सपोर्ट. फाटल्या 3 वर्सांत एक्सपोर्टाचें प्रमाण देंवलां, मात प्रोडक्शन वाडिल्ल्यान नुस्तें तितलेंच भायर वता. गोंयच्या ट्रॉलरवाल्यांचें वर्साक 550 ते 650 कोटींचें नुस्तें एक्सपोर्ट जाता. 2005 वर्सा 1,03,087 टन दर्याचें नुस्तें पडलें, एक्सपोर्ट जाले 10%. 2007त 91,185 टन दर्याचें नुस्तें पडलें, एक्सपोर्ट जाले 20%. 2010त 87,062 टन दर्याचें नुस्तें पडलें, एक्सपोर्ट जाले 43%. 2012त 86,628 टन दर्याचें नुस्तें पडलें, एक्सपोर्ट जाले 49%. 2014त 1,28,107 टन दर्याचें नुस्तें पडलें, एक्सपोर्ट जाले 32%. 2016त 1,01,053 दर्याचें नुस्तें पडलें, एक्सपोर्ट जाले 37%. 2017त 1,44,282 टन दर्याचें नुस्तें पडलें, एक्सपोर्ट जाले 31%. हो डाटा नुस्त्याचे फॅक्टरींतल्यान एमपीटीच्या मार्गान एक्सपोर्ट जाता ताचो. ते भायर ट्रॉलरवाले आनी नुस्त्याचे फॅक्टरीवाले भुंयमार्गान गोंया भायर नुस्तें व्हरतात ताचो डाटा नुस्तेंमारी खात्याक कळना, हें खातेंच सांगता. ट्रॉलरांतल्यान कितलें नुस्तें जेटीर देंवता आनी एमपीटींतल्यान एक्सपोर्ट जाता ताचोच डाटा नुस्तेंमारी खात्याक मेळटा. कितलें नुस्तें जेटी वेल्यान भायले भायर फॅक्टरींनी वता, फॅक्टरीवाले हॉटेलांक आनी लोकांक विकता, कितले ट्रकांनी गोंया भायर वयता, ताचो कसलोच डाटा सरकारा कडेन ना. गोंयचें अर्दें नुस्तें एक्सपोर्ट जाता म्हणटा तो आंकडोय अर्दोच. ह्या ट्रॉलरवाल्यांच्या सबसिडीचेर सरकार वर्साक सुमार 20 कोटी मायज कड्डिता. मात गोंयच्या नुस्त्या मार्केटांक भायल्यान येवपी नुस्त्यांचेर डिपेंड रावचें पडटा. आतां सरकारान नुस्त्याच्या इम्पोर्टाचेर निर्बंध घाल्यात. अशाच प्रकारचे निर्बंध नुस्त्याच्या एक्सपोर्टाचेरूय आसचे अशी मागणी ट्रॉलरवाल्यांची लॉबी सोडून हेर सगळे कडल्यान जावपाक लागल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकारा वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.